सत्तरीच्या सामक्या कोनच्या खोतडे पंचायत वाठारांतलो हो मलपणचो धनगर वाडो 25 घरां आणि सुमार 650 लोक वस्ती ह्या समाजाचो पारंपरीक दुधाचो धंदो। आता तांचेर त्या धंद्याचेर उदक सोडपाची पाळी। पियोंक उदक ना, गोरवांक खंयचे त्रास आमकां पाणया खातीर खूब जाता रे बाबा। आनी परत म्हटल्यार पाणी हाडपाक एक दोन कळश्यो खावंक जाल्यार हाडपाक बरें। आमच्यान इतल्या गोरवांक बी आमकां न्हांवंक धुवंक अशें आनी कित्याकूय पाणी आमकां हाडूंक जायना। पाणयाचो खूब म्हणजे भयंकर आमकां पाणयाचो त्रास जाता। आतां आमच्या भुरग्यांक मेन म्हणजे शिकोवन ती केन्ना एक कशी पाणी हाडून केन्ना दितली घरां। पाणी आमकां सामकें मेली पाण्याक लागून। पाणी अजिबात गोरवां मेली आमची। आमकां पाणयाक न्हावपाक पसून पाणी ना। नळ आसा सगळ्याचें आसा, इल्लें पाणी येता, पाणी बंद पडटा, रोखडेच बंद जाता, केन्ना केन्ना येयच ना। उदक नाशिल्ल्यान जमीन आसून उत्पन्न घेवंक मेळना। परिस्थितीक वेटून लोकांनी गोरवांच्या गळ्यांतली दावी सोडून दिली। एक टाकी मला खोताड्यासून शेळपेसून गवाण्या पावले जाल्या। गवाण्या खोताडे घातले काय शेळपे घातले, शिरसोड्या घातल्या, सुरंगोली आसाड्यासून मलपणा पावत तेन्ना पाणी आमकां नाल्यार पाणीच ना। गोरांक उदक जाय, धुवंक जाय, उदकाच्या घराक 2 बालदी पाणी लागता, दिसाक 4 बालदी एका गाई लागता। धुवपाचे पूण ते धुवपाचे ते सोडून ते बेरात, पण म्हणजे धावपाचे धुवपाचे आहात ना सगळे ते। बरें आमकां न्हंय ना, हांगाचं पाण्याचं काडून सगळें सोयरे येता, पाणी हांगा लागीना। नळाक उदक आयल्यार आयले, वेल्यान आशिल्लो नाशिल्लो काम धंदो सोडून उदक राखत बसपाचें। दोगा घोबायला ती कितें करतली? दोगा कामाक गेल्यार उदीक कोण मेळटा? उदीक मेळटा येता अर्देव घर हांगा भीक मागे फुर्र करून ताणें गेले। कोण घरान ना कोण म्हशी पावून गेली, कोण गोरा पावून गेली, थंय फाटल्यान उदीक गेल्यार ती वेळ मेली जाय। म्हाका आतां 200 कोण तितलो सोडून घरा रावचें पडलें। कितें उदीक भरूंक वो भोवमो काळे नोकरी ना म्हूण ताणें दुधाच्या धंद्याक हात घालो। ताच्यो 14 जर्सी गाय 2 वर्सां जालीं तो उदक विकतें घेता आनी उदकाक रिणाचो टेम्पो। पयलीं ही गाडी पाणयांक लायिल्ली मी, पाणी हाडपाक ही लायिल्ली, पूण सगळे चडाव जाण ते गाडी चडना जाली आनी धंदोय वाडलो, पाणीय पावना जालें, कमी येता पाणी म्हणून मी मागीर मी ही गाडी घेतली। आतां हितूनसून मातशें पाणी चड येता न्हू, तितून डबल येता पाणी, म्हणजे ही लायले डेली ही पाणी सकाळी गाडी घेवन पाणी हाडटा हांव डेली सकाळी। मेळ बसता म्हणजे कितें आतां एक दीस बसता, एक फावटी एका म्हयन्याक बसना, मागीर काय करतले? उदक जाय तें खरें, मेळ बसता ना बसता, कोणाचे कोपरीचे आनी खंयचे पयशे काडून मागीर आमकां करचे पडटा ते। सरकाराच्यो स्किमी पळोवन गांवच्या भुरग्यांक गायींच्या धंद्याची उमेद, मात उदकाचे हाल पळयल्यार नाका रे बाबा। आतां खंय 2-1 म्हयन्यांनी टँकर सुरू जातलो, मात एक टँकर कोणाक पावपाचो? उदकूच न्ही, ह्या गांवांत कसलीच गजाल धड ना। टँकर आमकां येतली आतां आनी 1 म्हयन्यान 15 दीस पाणी येतलें नळाचें आनी मागीर टँकर धाडटले। ती एक टँकर धाडटले आनी आमचो गांव आसा जवळ जवळ 20-25 घरांचो। ते मागीर 25 घरांनी एक बेरेल दिवन आमी मागीर त्या एका बेरलाचेर सगळे गोरवां, कपडे, आयदनां, मनशांक न्हावपाक सगळे वापरपाचे एक बेरेल। 100 लिटर सुद्दां नासता ते बेरेल। सगळ्यांक सांगलो आमी, आमदार करता, करूया करता सांगता आमकां। आमी आमच्या पंचांक आमदारांक सांगले, बट आमचे ते फायली चालू आसा फॉरेस्टान। आमचे सगळे प्रॉपर प्लॅनिंग असो मागलेलो आसा सगळे फायलीचेर। ग्रावंड आमकां थंय हदी कडेन बस स्टँड जाय बारीकसो एक, जो रावपाक मेळना। सो स्ट्रीट लायटींग आतां कितले 7-8 म्हयने जाले स्ट्रीट लायटींग पावोंक ना आमच्या गांवान हेच्यो LED। सो इतलें सांगलां ते जाता, तेंचे प्रोसेस चालूच आसा। पळया केन्ना जाता तेन्नाच्यो खबरी। बट क्रिकेट खेळपाक अशें फ्री ग्रावंड असो जर वॉर्मअप सुद्दां करतले जाल्यार रावंड अपसांचेर बाबा चल ट्रेनिंग आसा, प्रॅक्टीस करता मातशें ग्रावंडार वचून रावंड करतले जाल्यार काय सोर्सीस काय ना, झिरो। सत्तरींतल्यान पुराय उत्तर गोंयाक उदका पुरवण, मात सत्तरींतल्या लोकांचेर उदकाच्या मारामारीन कामा धंद्याचेर उदक सोडपाची पाळी। अशे एक न्ही, कितलेशेच धनगरवाडे ह्या सत्तरीच्या खाची कोणशांनी अजूनय आसात। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।